मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार हांणी मुखेलमंत्री पदाचो सोपूत घेतल्या उपरांत म्हादय बाबत कसलीच तडजोड करचो अशी कठोर भुमिका घेतल्या। केंद्र सरकारान सगळे लवाद गुटलावपाक लोकसभेत खासा विधेयक सादर केल्लें आसतना 21 मार्चा सावन लवादा मुखार सुनावणी सुरू जाता। मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार हांणी म्हादयचो विशय गंभीरपणान घेतला। केंद्रा कडेन संपर्क साधून तांणी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आत्माराम नाडकर्णी हांणी केंद्रान नाकारिल्ली परवानगी परत मेळोवपाक तांणी म्हत्वपूर्ण योगदान दिलां। पयल्या टप्प्यांतली लढाई गोंयान जिखल्या। कर्नाटकाची खोड वचना। मजगतीं केंद्र आनी राज्य पातळीचेर घडामोडी चालू आसतना कर्नाटकान मात कोणाकय ना भिता गोंया कडेन येवपी उदकाचो प्रवाह थांबोवपा खातीर कळसा कालव्याचें काम पूर्णत्वा कडेन व्हेलां। 21 वेळ जावपी सुनावणेंत हांणी म्हायती गोंया मार्फत दितले। म्हादय बचाव अभियानान सादर केल्ल्या याचिकेचेर सुनावणी सुरू जाल्ल्यान तशेंच कर्नाटकाक वा केंद्र न्यायालयान अहवाल सादर करपाक सांगिल्ल्यान गोंयच्या दिशेन आशा निर्माण जाल्या। गोंयची तयारी आनी एकुणूच ह्या बाबतीची भुमिका सोमारा मांडटले अशें आश्वासन मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार हांणी दिल्ल्यान गोंयाक मोठो दिलासो मेळ्ळा। म्हादय हो विशय आमकां अत्यंत इम्पॉर्टंट विषय असल्यामुळे ताका योग्य त्या प्रकारे हँडल जातलो। I think I have handled Madhya issue very seriously earlier. You are aware of it. I am very serious on Madhya issue. We will see the interest of the state is protected. In principle, Madhya is at our heart and we will take care of it. RDX Goa Bureau Report.